विसापरा न्योकार सांगोळडा बार्देश हांगासरल्या श्री राष्ट्रोळी साई देवस्थानाचो मूर्ती प्रतिष्ठापनेचो 18वो वर्धापन दीस सुवाळो जालो। ह्या निमतान म्हापशीच्यान तशेंच साळगांवच्यान साई भक्तांनी साईच्या पालखे सयत पदयात्रा काढली। धार्मिक कार्यावळी उपरांत देवळात महाप्रसाद जालो। RDX गोवा खातीर सांगोळडाच्यान गौतम शिरोडकार। पालखीचा सोहळा आयज आमी जी पदयात्रा म्हापशेसून काडलेली आसा, खोर्लेसून ही सुरू जाता आनी ही पादुका मिरवणूक आसा आनी साईबाबाची मुर्ती हे आसा, फोटो आसा। आमी वर्सान वर्स पायी शिर्डी वयतात आनी पायी शिर्डी हांगासून सांगोळड्यासून आमी वयता ते शिर्डी आमकां 15 दीस लागता वचपाक आनी 15-16 दिसा आमी शिर्डी मंदिरान प्रवेश करता आनी त्या निमित्तान आमी पदयात्रा जेन्ना सांगोळड्याचे वर्धापन दिन आसता त्या दिसा आमी म्हापशेसून ही पदयात्रा आमी चलत सगळे साई भक्त ते पदयात्रेक जे गेल्लेले सगळे साई भक्त चलत आमी सांगोळड्या देवळा पर्यंत वयता आनी ही बाबाची सेवा करता पदयात्रेची। धन्यवाद। अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। Shiva, Sri Sri Sai